मोगाच्या भाऊ भयणीनो रेतरेक आयला तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें देव बरो दीस हांव मागतां. तुमचें सगळें काम कुशीक दवरनो, तुमचे राटावळी कुशीक दवरनो. ह्या पुणशेताक तुमी आयल्यात हो इल्लोसो वेळ वा सकाळींचो वेळ जेजू सांगाता करसूंक. आनी येता आसतना तुमच्या काळजाच्या अत्रेक मागणी ते सावां घेवन तुमी आयल्यात. हांगासर तुमी मागलें मेळटलें म्हणल्यार बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावरतान आयिल्ल्यांक जेजून केद्दाळय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. मोरी माई तशेंत आमी म्हणटा तुज्या आश्राक दावरलो, तुजी ससाय मागुलो, कोणूच निराशी जावन फाटीं वचोंक ना. आमची माय आमकां खाली हातांनी फाटीं धाडिना, निराशी करनी फाटीं धाडिना. मोगाच्यानो, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर, तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर जेजू आनी मोरी माय तांचे आशिर्वाद घालतली. ह्या पुणशेतान तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वेतेल्यात. रेतरेक आयल्या तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे पाद्राबू फादर बॉनिफास पिंटो, मूडबेळ्ळे तावन ते आयल्यात. मायनर सेमिनरीचे आध्यात्मीक डिरेक्टर जावन आसात. हांगासर ते आयल्यात वोडा मोगान. तांकांय तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हर एक सोनवारा दीस हांगा येतात आमचे भाव जॉन डिसोजा फेरार तावन अर्गां स्तुती करून आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. डिवायन वर्डाच्या हांगासर आतां ते रेतीर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो, आयच्या दिसा तुमकां हांव बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बापाणो. आमकां समेस्तां तुमी मोगान स्वागत केल्ल्याक. हांगा येतना आमकां सगळां समाधान भोगता, तृप्ती भोगता. एक आत्मीक रितीन आनी एक लौकीक रितीन आमचो बाप आमकां स्वागत करता सगळ्यांक. आनी आमकां व्हडलो बरवोसो दितात. आमी हांगा फाटीं येताना बरो आमच्या काळजांत मनांत आत्म्यांत घेवन वेतेलें हांव देवाचीं बेसांवां. बाबा भयणीनो, म्हजे फाटीन हांव तुमकां स्वागत म्हणटा. आमी हांगा मागोवंक आयले हांव. आमी सगळं हांगासर मागोवंक आयले हांव. आमकां मागोवंक शिकोवंक देवाची ससायत गरज आसा. पळया, आमकां दग जाताना आमी खंय म्हण आयिल्लें थंड वातावरण आसा घेवन सोदता हांव. आमकां येवंक जाताना कितें म्हणे ऊब मेळटा घेवन आमी सोदता हांव. आमकां थाण लागताना कांय थोडें उदक म्हणी थंड पिवून म्हणी पिवंक मेळत घेवन आमी सोदता हांव. आमकां पुरो सण भोगताना कांय इल्लो विशेव आमी सोदता हांव. जिणयेंत दग जाताना, जिणयेंत थंडाय भोगताना, जिणयेंत भारवेताना, जिणयेंत निराश जाताना, जिणयेंत खंत बेजाराय पिडा मेळटाना खंय आसा सुशेग? कोण दीत आमकां आमचे पुरोसान काडून व्हरत? आमी हेरी एकलो, हेरी एकली सोदता समाधान. देखून हांगासर आयले हांव आमी तेंत समाधान जोडूंक. देखून पाद्र्याबान म्हळें हांगा तान फाटीं येताना आमच्या काळजांत आनी मोणांत आनी आत्म्यांत आमी घेवन वेतेले हांव देवाची आशिर्वादां, देवाची कृपा, देवाची मजत रितीर करूंक आयले हांव. म्हळ्यार देवाकत मेळोवंक आयले हांव. देवाच्या कृपेंत देवोंक आयले हांव. देवाच्या कृपेंत न्हावंक आयले हांव. हांगा तान फाटीं वेताना मागीर आयल्या पर्यंत खंडीत वेचें ना. मोणां देखील समाधान, काळजां देखील दादोसकाय आमी घेवन वेतेले हांव. देखून हें सगळें करूंक आमकां आदार दिता देवाचो पवित्र आत्मो. ताका मागण्याचो शिक्षक म्हणटा आमी. कित्याक सांग पावलो रोमाकारां बरयल्या पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6 म्हणटा आमी कितें मागचें आनी कशें मागचें नेनांव जाल्ल्यान आत्मोंचो आमचे खातीर हास्कार, सोस्कार आनी विनाती करता. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 6. हांगासर आमी मागोवंक आयले हांव. आमकां बरें करून मागोवंक जाय. हांगासर आमी मोती समाधान काडून घेवंक आयले हांव. तें समाधान आमकां जोडूंक जाय. आमची पिडा ती गूण करून घेवन फाटीं वचोंक जाय. ही पिडा गूण करची कोणें? तें समाधान दिवचें कोणें? तर तृप्ती दिवची कोणें? त्या पवित्र आत्म्यान. तर आमी सगळां त्या पवित्र आत्म्याची मजत मागया. सगळीं आमची राटावळी पयस दवरया. मुखलीं 2-3 वरां सगळीं आमची मोत हांगाच दवरया. यकीनपणान मागया, संतोशान मागया, दादोसकायान मागया, गितां गावया, देवाचें उतर नियाळया, सक्रामेंताचें आराधन करया, मिसाचें बलिदान पेटोवन दादोसकायान फाटीं वचोंक
सगळें बऱ्या रितीन चलोवंक आमकां आदार जाय पवित्र आत्म्याचो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक आमी म्हणटा त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. तुमच्या ह्या बुकांनी सोम्याची स्तुती D14 D14 स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मदें, स्वागत पवित्र आत्मा तुका आमच्या काळजान. तुमकां बूक नाका जाल्यार व्हडना सक्कड आमी उबी रावया. बूक जाल्यार सकला दवरा. आमचो भाव आमकां गांवक कुमक करता. दोनी हात विस्तारून दवरा वा एका हातान बूक एका हात विस्तारून दवरा. त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें आपोवया. आमची मनां आमची काळजां आमची जीण ताच्या हातान समर्पण दिवया. ताच्या सवकसेन आमकां दवरून दी. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे, तुझे सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. तकडा स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या मदें, तुका आमचे मोठे राव तूं आमचें सोवें. तुझ्या सक्तीन आमकां राव तूं आमचे सोय. पवित्र आत्म्या ये आमच्या मदें. जीवित दिवचें उदक सुस्तावाची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तूं सल परत्यान तूं जीवित दिवचें सुस्तावाची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तूं सल. स्वागत पवित्र आत्म्या, स्वागत पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये. तुका आमचे मोठे, या सगळ्या गरजेन तूं राव. आमकां मागणें तुझे करूंक शिकय, सक्तीन आमकां गावंक शिकय, उतर आयकूंक शिकय. राव तूं आमचे स्वागत पवित्र आत्म्या ये आमच्या मदें आमकां मागणें करूंक शिकय. आमकां पड, आमकां तुज्या सक्तीन बर, आमकां तुज्या प्रकाशान बर, आमच्या काळजान तूं ये. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या काळजान, तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां पापाक ओळखूंक परत्यान. स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजान, तुका आमच्या काळजान नितळ कर तूं आमकां पापाक ओळखूंक तूं जीवित दिवचें उदक सुस्तावाची बुसुंदार आणि बुदेना सगळे तूं सल. तूं जीवित दिवचें उदक सुस्तावाची दोळे दांबोळ. सुंदर आणि बुदेना सगळे तूं सल. स्वागत पवित्र आत्म्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia,
हालेलुया portian portian डोळे दांपून भक्तीपणान वर्तान पवित्र आमचे भितर येवन आसा आमच्या काळजां वस्ती करून आसा आमकां सत्तेन भरून आसा पवित्र सगळ्यात बघुया तो संगात बघुया ताका आमी आपोवया आमच्या संगात रावंक आपोवया हालेलुया परत्यान Past. Hallelujah. 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 Bapa dukar gardan dukar Jesu dukar gam pavitratmya dukar gam Deva Bapa Deva Puta Deva pavitratmya Triyeka Deva Tuti duka Mahima duka Hallelujah 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 दुनिया तुमच्या काळजाकडे दवरा तुमची जाप ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये पवित्रात्म्या मुझे भीतर ये देवाच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हजे भितर ये सताच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे जाणवायेच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे भीतर म्हाका बळ दिवच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हाका उजवाडान भरच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हाका धैर्य लाभोवच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हजो भावार्थ घट करच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हजो परवोस घट करच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हजो मोग जिवाळ करच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हज्या मनांतलो काळोख धांवडावच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हज्या काळजांत धैर्य भरच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या मुझे म्हाका सुटका दिवच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हाका बरें करच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हाका मागणें करून शिकोवच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हज्या संगाता रावच्या पवित्रात्म्या ये पवित्रात्म्या म्हाका बरी बूद दिवच्या
शिकोवच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र म्हाका आत्म्या भावार्थाची सतां शिकोवच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र म्हजी आत्म्या सांगात रावच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र हालेलुया 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 बसया भाऊ भयणो परत तुमची मोत हांगात दवरा तुमच्या काळीज हांगात दवरा सगळे राटावळी पयस करा हांगात रावा पाद्र्या बाण रेतीर करची न्ही आमी हेरी एकल्या रेतीर करची कितले आमचे मोण हांगासर दवरता तितले आमकां सुटका लाभता कितले आमचे मोण भायर व्हरता तितले फाटी येतना रितें येता हांव कितल्यांक आमचे मोत हांगात दवरता तितले फाटी येतना भरून व्हरता कितले आमचे मोत भायर वता तितलें रितें जावन येता आमकां सगळ्यां भरून व्हरूंक जाय आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत त्या पवित्र आत्म्याची परत इल्लें आमी वळख करया पवित्र आत्म्याक विविध नांवां आनी आपयतात ताका आनी एक नांव आसा पवित्र आत्मा बांदपी बिल्डर एकलो बांदचो व्यक्ती मेस्त कितें करता तो सिमेंट रेंव फातर लोंखड सांगाता बरसीता न्ही आनी एक बिल्डींग बांदता आनी तें बिल्डींग सगळें बांदून जाल्ल्या उपरांत सोबय दिसता पवित्र आत्मो आमची क्रिस्ती जिणी बांदता आनी त्या मरिपात पोवी सभा बांदता त्या मरिपात क्रिस्ती एकवट बांदता कसो बांदता तो कितें ती रेंव कितें ती सिमेंट कितें तें लोंखड कितें तें फातर आनी दावण आमी ध्यान करना आयले हांव आनी पवित्र पुस्तकी आमकां सांगता पवित्र आत्मो आमकां बांदता ताच्या 7 देण्यांनी पवित्र आत्मो आमकां बांदता ताच्या 7 देण्यांनी पवित्र आत्म्याची देणी 7 आसात आनी प्रत्येक इजाया प्रवादी अध्याय 11 वाक्य 2 आनी 2 आमकां अशें म्हणटा सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजोणेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आत्मो आनी भिरांतीचो आत्मो देखून देवाचो आत्मो आमकां 7 देणी दिता जाणवाई गिन्यान बुध घटाई समजणी भक्त आनी देव भिरांत देवाचो पवित्र आत्मो ही 7 देणी आमकां भरता आमच्या सगळ्यां कडेन आसात न्ही जाणवाय आसा गी आसा गिन्यान आसा गी आसा बुध आसा गी आमकां बुध आसा आमचे थंय घटाय आसा गी आसा समजणी आसा गी आसा भक्त आसा गी आसा देव भिरांत आसा गी आमकां आसा आनी सांगताच ही 7 देणी आमकां तो भरता आनी आमची जिणी परजळायता कशी परजळायता गालातकारांक बरयलें पत्र अध्याय 5 सांग पावलो गालातकारांक बरोवन अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 2 आनी 20 आनी 3 चॅप्टर 5 वर्सेस 22 to 23 पवित्र आत्म्याची फळां कितली 12 खंयची ती आयकोव्या गे कोणाक मेळ्ळी ती पवित्र पुस्तकांत गलातकारां पत्र अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 2 तावन 20 आनी 3 12 फळां मोग संतोष शांती सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण उदारपण सादेपण विश्वासपण माणसुगी निश्कळपण आनी मीत सगळां आमी आमचो परस जळटा खंयचें तें मोग संतोष शांती सोंसणीकाय दयाळाय बरेंपण उदारपण सादेपण विश्वासपण माणसुगी निश्कळपण आनी मीत देखून आमी सगळां ह्या 7 देण्यांनी 12 फळांनी बरोवन आमी पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाल्या प्रेज द लॉर्ड आमी कोणाची मंदिरां
पवित्रात्म्याची मंदिरां. आमचे भितर पवित्रात्म्याची कितली देणी आहात? 7 देणी आहात. कितलीं फळां आसात? 12 फळां आसात. 7 देणी 12 फळां. सोंपतांव आमी. सोंपतांव घे पळया. पावडर घाल्यार लिपस्टीक घाल्यार ती सोंपचें न्ही. तें आज आसता फाल्यां उसळटा. आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां. पवित्र स्नानान पवित्र आत्मो आयला. उपरांत आमकां समजून येताना आमचे भितर पवित्र आत्मो क्रिस्मान आमी घेतला. देखून ती 7 देणी आनी 12 फळां सोंपतांव आमी. परत जळटाव आमी. परत्यान आमी मागया पवित्र आत्म्याडे आतां गीत गावन. आमकां तुज्या देण्यांनी भर. पवित्र आत्मा रावा रावा करणेसू ओ देवा. हे देवा तुजी 7 देणी आनी 12 फळां म्हजे भितर आसात. ती आज हांव जीव करतां. ताका इल्लें उदक घालतां. ती जिवाळ करतां. ताका सक्तेन भरतां. फळांनी भरतां. म्हजी जिणी सोबनी म्हण मागून आमी गावया गीत. ती 12 फळां 7 देणी. सांजाको बाबाच्या पत्रां आमकां म्हणटा कोणाय लागीं कितेंय ना जाल्यार देवा कडेन मागोनी उपगण आसतना देव ताका उदारपणां दिता. 7 देणी 12 फळां आमकां बरो म्हणून पवित्र आत्म्याडे मागून आमी गावया गीत. पवित्र आत्मारा वरावा तुमच्या बुकांनी. गीत D26 D26 सोम्याची स्तुती करा म्हणल्या बुकांत D26 काडया. पवित्र आत्म्या तुज्या 12 फळांनी आनी 7 देण्यांनी म्हाका सोबय म्हूण आमी मागया. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸು ಓ ದೇವ. ದೇವ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಮಗ್ಯಾಂ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಒಡ್ಲ್ಯಾಣ್ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದ್ದೇನೆ ಆಮ್ಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ. ಈ शिष्यರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆ तुझ्या सक्तेन तू देव म्हूण प्रकट करूं आमकां भावार्थ दी, आमकां बरवसो दी, आमकां बळ दी आनी आमची क्रिस्ती जिणी जिवाळ करून आमी मागया. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು. ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆ ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿ. ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. कित्याक जाय आमकां देणी? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ, ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ, ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ನಾವು ಬೇಡುವೆವು तुझा उडास काडोंको तुझ्या लागी मागोंको तुझी स्तुती गावंको आमची क्रिस्तीजीनी पर जळवंको तुझी देणी आमकां जाय तुझी साथ देणी आमकां जाय आमची जिनी पर जळोवंक जाय 12 फळांनी पर जळाय म्हण मागया ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ 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 दुनिया दर्द्याकडे दौरा दमणदरा दोळे दंपा अशी केले मागणे म्हणा देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या ये देवाच्या पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजे भितर वस्ती कर नासच्या देवाच्या पवित्रत्म्या म्हजे भितर वस्ती कर नासच्या देवाच्या पवित्रत्म्या तुका आराधन भेटयता तुका रदान भेटयता तुझी हांव स्तुती गायता तुका भक्तीन गायता तुका होगळाप दिता तुका ओगळाप दिता तुजो हांव मोग करता तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता म्हजे भितर रावण म्हजे भितर म्हजें जिवीत म्हजे जिवीत तुझें मंदिर जे मंदिर केल्ल्या खातीर केल्ल्या खातीर तुज्या तुझ्या सात सात देण्यांनी देण्यांनी म्हाका म्हाका भरुल्ल्या खातीर भरुल्ल्या खातीर म्हजें जिवीत म्हजें जिवीत तुज्या तुझ्या 12 फळांनी फळांनी सोबयल्ल्या खातीर सोबयल्ल्या खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका वगळाप तुका वगळाप तुका वंदन तुका वंदन तुका स्तुती तुका स्तुती तुका महिमा तुका महिमा तुका हालेलुया 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 बाबा भयणीनो आमी चिंतू बरो पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन ह्या 7 देण्यांनी 12 फळांनी कशें वावुरता म्हजे भितर ती आसात म्हण कशें कळचें दाखल्या पळया देवाचो पवित्र आत्मो आमकां बोगसूंक शिकयता रशिया गांवांत त्या एका भावाक शिक्षा जाली आनी शिक्षेचो एक वांटो जावन ताका निमाणें मरण जालें मरणाची शिक्षा जोडूंक पयलें ताच्या बायलेक आपोवन ताणें अशें म्हळें तुवें समजोचें की म्हाका जिवीशी मारतेल्यांचो मोग करना हांव मरतां ते कितें करता म्हणून ते सनेनांत तुजे लागीं म्हजी एक निमाणी विनंती आसा तुवें तांचो मोग करीजे तुज्या घोवाक पतीक जिवीशी मारतात म्हणून तुज्या काळजांत द्वेश दवरिनाका आमी सांगाता सरकार मेळया
अशें जैला कडेन बायले कडेन म्हणटाना जैलाच्या अधिकारान तें आयकलें खंय मोरोंगेच्या मनशान आपल्या बायले कडेन म्हणचें हांव बगसून मरता तूंय बगसून मोर आमी दोगांय सरकार मेळया. हे जैलाचो अधिकारी क्रिस्तांव न्हय तो ताणें आयकलें खंय आयकोन तो क्रिस्तांव जालो खंय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हांव मरता बगसून बायले तूंय मोर बगसून आमी दोगांय खंय मेळया सरकार मेळया. ताणें बायबल काण घेवन परगट करून बायबल वाचून जियोवन बायले कडेन सांगलेंत आनी कोणें आयकलें क्रिस्तांव जालो. फाल्यां आमी मिसांव आयतार करता. मिसांव आयतार म्हळ्यार बायबल काण सगळ्यांक भोंवचें आनी आमच्या भारतांत तें भोवंक जायना. बायबल वाचून जियोवन साक्ष दिवची व्हडलें तें मिसांव. पळया कशें बगसून तो मेलो. देखून रविंद्रनाथ टागोरान म्हणलें तुमी क्रिस्तांवां क्रिस्ताची जिणी जियेल्या तर सगळें भारत राष्ट्र तुमच्या पांयां पडटें. तुमी क्रिस्तांवां क्रिस्ता बरी जियेल्या जाल्यार सगळें राष्ट्र तुमच्या पांयां पडटें. हांवें आनी तुवें भविश्यांत जियोंक आनी की बाकी आसा. फाल्यां मिसांव आयताराक आमी करची तयाराय ती सुवार्ता परगट करची म्हळ्यार सुवार्ता जियोवचें. आमी फकत लोभ घाल्या पुरे. लोभ घाल्ल्या म्हाका पाद्र्या म्हणटात न्ही गे. तुमी करेक्ट म्हाका पाद्र्या म्हणचें केदाळा हां केदाळा मीस पेटयताना हां कारार येताना हां म्हजी जिणी पळोव हालतारी रावले तक्षण पाद्र्या वय पाद्र्या वय. ते पाद्र्या म्हणलो लोभ. त्या लोभा बरी जिणी जायचे. लोभ कसो दवो गी हां जिणी तशीच द्वित्त जायचे. ते पाद्र्या बा मात्र न्ही तुमकांय कापड कशें परजळटा गी हां खंय गेल्यात पाद्र्या बा सांगून कितल्या जायना. कापड कशें परजळटा गी जिणी तशेंच परजळचे. शर्ट कशें परजळटा गी जिणी तशीच परजळचे. सोबीत फ्रेम घाल गोवाची आनी बायलेची फोटो कशी परजळटा गी पेपरांतली फोटो गोवा आनी बायलेची जिणी परजळचे. देखून पवित्र आत्मा ती परजळायता. तत्व पवित्र तो कुटुंबान एकवट हाडटा. कुटुंबान सांगता गोवान आनी बायलेन पळया एकामेका सोसून व्हरचें. गोवान आनी बायलेन दोगांनी झगडें गेल्यार काय जाता. झगडें गेल्यार भुरगीं नाटक पळयतात फ्री शो. भुरगीं नाटक पळोवप काय जाता ती मागीर दुसरें नाटक करतात. आवयन आनी बापायन साबोन पडल्यार भुरग्यांक बाजूल्लें मेळटा. कळ्ळें तें. आवयन आनी बापायन गोवान आनी बायलेन लढाई केल्यार भुरग्यांक काल मेळटा भुरग्यांक बाजूल्लें मेळटा. देखून भुरगीं घरात ती येनात. तुमी लढाई कर नंतर पडा म्हणून. देखून आमची भुरगीं आतांतलीं चुकलीं. देखून पवित्र आत्मा खंय आमच्या घरा गोवान आनी बायलेन एकामेका समजतना पवित्र आत्मा काम करता. ती सोसून व्हरतना गोवान उलयल्या उरा उतरां बायलेन जाप दिवंक जाता. थोड्या फावटी गिळिचें पडटा न्ही पळयान पळोवणी पळयनातल्या बरी करचें पडटा. थोड्या फावटी आयकोणी हां आयकोणी आयकणातल्या बरी करता. हें कोणें दिवचें बोळ पवित्र आत्म्यान त्याग करीचें पडटा. सॅक्रिफीस करचें पडटा. मोगा आसो कोड आसो संवसार बांदून हाडचें पडटा. राग पयस करीचें पडटा. मनस्ताप दांडायचें पडटा. बोक्षणां सोंसपीर आमकां दिवचें कोणें पवित्र आत्म्यान. आनी हीं मनशां कुटुंबांत भायर वाड्याक येतात. आनी आमचो वाडो कसो आसता बोक्षणाची मनशां मोगाची मनशां समजण्याची मनशां वाड्याक येताना वाडोय बरो जाता. ना जाल्यार सगळो वाडो पाड करूंक एक मिरसांग पुरो. सगळो वाडो पाड करूंक एक व्यक्ती पुरो.
घरा जर तर समाधान ना, कुटुंबान जर तर समाधान ना, तुझ्या असमाधानवर नो काही पोगी बुरो वाड्या म्हणजे आयकोण आहे आमचो वाडो इतलो बरो आसुल्लो तो ती आयिल्ल्या आपणाले एकली मुडला पळयता आनी एकली पाडला पळयता पुरा कोसलान घाला पांटून घाला पाडकन घाला तशें घडलें जाल्यार म्हजे भितर पवित्रत्म्याक वावरूंक हांव सोडिना. जानवायेचो आत्मो, समजणेचो पवित्रत्मो, बुद्धीचो पवित्रत्मो, दयाळ्याचो पवित्रत्मो, बऱ्यापणाचो पवित्रत्मो हांवें वावर करून सोडूंक ना. आनी तो वाडो फिरगजे घेताना फिरगज ही एक जाता. फिरगजेन एक कोट आसता. व्यक्ती मेळोन कुटुंब जाता, कुटुंब मेळोन वाडो जाता, वाडो मेळोन फिरगज जाता. देखून फिरगजेन एक कोट. आनी आमी म्हणटा आमची फिरगज बरी जळटा. आमच्या फिरगजेन एक कोट आसा. आमच्या फिरगजेन व्हडलें बेस्त. आमच्या फिरगजेन कोंपरीचो आयतार. कितें अर्थ? आमच्या फिरगजेंत पवित्र आत्म्या वावरूंक सोडना. आमच्या फिरगजेन कोण गुरकार? पवित्र आत्मो. आमच्या फिरगजेन कोण विगार? पवित्र आत्मो. आमच्या फिरगजेन कोण धणी? पवित्र आत्मो. आमच्या घरा धणी कोण? गोवू ना. आमच्या घरा धणी कोण? पवित्र आत्मो. आमच्या घरा धणी कोण? बायल ना. आमच्या घरा धणी पवित्र आत्मो. पुतणी सुनणी पवित्र आत्म्याक आमच्या घरात धणी करून सोडताना त्या पवित्र आत्म्याची सातही देणी 12 फळां ती भरतात आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत. तर आमी त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत वावरून सोडया. दोळे तुमचे दांपा. हांवें शिकयल्लें मागणें बरें करना. दोनी हात काळजा कडेन दवरन एकीनपणान ती सातही देणी, ती 12 फळां आमच्या काळजांत मनांत रोमोवंक आमी मागया. म्हणा देवाच्या पवित्र आत्म्या, देवाच्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वाड्यांत, संघ संस्थांत, फिरगजेंत हांवें एकवटाची, समाधानाची, माया मोगाची व्यक्ती जावन वावरीजे देखून म्हाका जाणवाय दी. सारको निर्धार करूंक म्हाका जाणवाय दी. पवित्र आत्म्या म्हाका बुदवंतकाय फावो कर. ह्या पासत तुजें देणें गिन्यान म्हाका फावय. म्हाका कितें बरें कितें वायट तें समजून घेवंक बूद दी. सारकी बूद दी. म्हाका तुवें दिवच्या सतांची, भावार्थाच्या सतांची वळख धरूंक समजणी दी. समजणी दी. म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या दादल्याक, म्हज्या स्त्रियेक सारकें समजूंक गरज आसली समजणी म्हाका फावो कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या कश्टामध्ये, दगदोनेमध्ये, असमाधानामध्ये म्हजो भावार्थ घट करूंक म्हाका घटाय दी. तुका देवा बापाक, पवित्र आत्म्याक आराधन करूंक म्हाका भक्त दी. देवाच्या पवित्र आत्म्या तुजी जाणवाई, गिन्यान, बुध, समजणी, घटाई, भक्त आणि तुजीत भिरांत म्हाका फावो कर. म्हज्या जिणयेंत गरज आसो मोग, संतोष, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, उदारपण, सादेपण, विश्वास, माणसुगी, निष्कळपण, मीत, मोग, संतोष, शांती, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, उदारपण, सादेपण, विश्वास, माणसुगी, निष्कळपण आणि नीत म्हाका फावो कर. अर्गां तुका, वगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका.
तुका महिमा तुका महिमा तुका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आज आमकां घरा येताना कितें व्हरोंक हा 4 आर्लो 2 बेंतिन्यो कितें व्हरोंक हा आमचे भितर पवित्र आत्म्याची 7 देणी आसात म्हणून कारण चिंतून चिंतून घरा वेचे आनी म्हजे भितर पवित्र आत्म्याची कितलीं फळां 12 फळां हांव संतोशाचो व्यक्ती गी समाधानाची व्यक्ती गी शांतीची व्यक्ती गी उदारपणाची व्यक्ती गी फाल्यां मी सांवायतार कळटा आमचें उदारपण कितलें आहा म्हणून उदारपणाची व्यक्ती गी दादोसक्याची व्यक्ती गी देवभिरंतीची व्यक्ती गी ही 12 फळां आमचे भितर रुता करूंक जाय देखून म्हजी वैयक्तीक जिणी तेत्तू सोबायन हांवें बरोवंक जाय वैयक्तीक जिणी कशी आसूंक जाय सांग पावलो एपेसकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्या 2 ते 3 म्हणटा सदांच लान्वीक बोळी सोसणीक जावन चला एकामेकाचें सोडून तुमी मोगान सुदारसून व्हरा पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत एकामेकाक थंय समाधानेन जियोन वो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा आमच्या घरांत कुटुंबांत एकवट हाडूंक कारण कोण हांव कारण जाय जाल्यार म्हजे भितर कोण आसा जे पवित्र आत्मा आयकोण आहे तुमी दिल्ल्यांत एक आसा आडल्यांत एक आसा म्हण आयकलें गोत्तू ना म्हाका दिल्ल्यांत एक आसा आडल्यांत आसा पूण पवित्र आत्मा मात बोळान काम करता हांवें युनिटी हाडयेत डिसयुनिटी करयेत कुटुंब ಒಟ್ಟು बांदूनी हाडयेत फासलावणी घालयेत देखून एक बायल म्हणटाली की घोवा कडेन लढाय कर पळय पळय हांव ह्या कुटुंबाक येवच्या पयलें काल हाडलें हांगा एक देलनातलें निर्मळ एक मेज नातलें निर्मळ रांदूंक एक कुंडलें मोडकी नातलें निर्मळ एक हाडलें घरांत एक फॅन हाडलें गे करंट हाडलो गे तें हाडलें गे ह्या हाडलें गे तें हाडलें गे पुरा सांगून तुगेली गोवान आयकलें 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 निमाणें म्हणलो वय वय सायबिनी हें पुरा तुवें हाडून घालें पूण तुवें येवच्या पयलीं आसलें समाधान आहा पळय तें पुरा काडून सोडलें तुवें पुरा हाडून घालें पूण तुवें घरा येवच्या पयलीं आसलें शांती आनी समाधान आहा पळय तें पुरा काडून सोडलें खंयचें जाय आयदनां जाय की समाधान जाय भांगार जाय की समाधान जाय तें कोणें आसा घरचें हांवें कोणा मारिपात पळयतात तर आमी घरा येताना आमी कालें वरीजे कोयती गी तालवार गी शांती ही जीब पुरो एक कोयती तालवारी जागी भिरांक कोळती ती बांदून घाल्या ह्या कुशेन आमची जीब बांदून घाल्या पळयल्या नाजाल्यार खंय वेती आहली गी ती अमेरिका वचून येती आहली कोणा पाटी कोणा कोणाच्या घरा वचून कोणा कोणाचो मांडो मारन कोणा कोणाक असमाधान आसा बांदून घाल्या ती दिल्या गई तकलेच्या फोंदा दवरल्या देवान कित्याक काय तकलेच्या वयर दवरूं ना चिंतून उलयचे म्हणून चिंतून उलयचे पळोवन उलयचे आयकोन उलयचे 2 कानांनी आयकल्लें 2 दोळ्यांनी पळयल्लें जाय पुरतें चिंतल्लें गाळन गरज आसलें मात्र उलयचे म्हणयाक आमची जीब काय आहा तकलेच्या पोंदा आसा कित्या सांगा 2 कानांनी आयकल्लें मागीर 2 दोळ्यांनी पळयल्लें मोतीक वरयल्लें ध्यान करन गाळन पिळन उरल्लें गरजेचें मात्र घरांत उलोवन घरांत समाधान हांवें आनी तुवें वंपीजे देखून हांवें आनी तुवें घरांत कसलो मनीस जायजे प्रीती सुवा मानवा मोक्करसो मनीस जायजे प्रेज द लॉर्ड हांवें आनी तुवें कुटुंबांत मोग करची व्यक्ती जायजे कोणाच्या भितर पवित्र आत्मा आसा
ती मोग करची मनशां सकड आमी उबे रावया मागीर आमी देवाच्या पवित्र मेळे म्हाका मोग करची व्यक्ती कर प्रिती सुनी मानवा C51 आज हांव घरा वेतां रेतीर करून घरा येतां हांवें घरा वेताना मोग करची व्यक्ती जायजे C51 कोणा कडेन एक्स्ट्रा बुकां ते बंकार पळया थोड्या कडेन बूक ना दिया कोणा कडेन बूक ना मुखार येया तेन्ना बुकां दिया दोगांक एक बूक पावता मुस्तां कडेन फाटल्यान बूक ना थंय कोणा कडेन बूक ना दयाकर मुखार येया व्हरा आसात एक्स्ट्रा बुकां फाटल्यान आसली न्ही लज नाका दयाकर मुखार व्हरा बूक एक्स्ट्रा बुकां तांकां फाटल्यान दिया सक्कणां दोगांक एक बूक पावता पंडूण घेया ओके C51 सक्कणां आमी गावया सक्कणांनी गायन करचें आयकोवया मात्र न्ही बूक आसात आमकां वाचूंक कळटा कंतार म्हणटाना आमी म्हाका दोडत्यान गायता कोणा कडेन ना वांटून घेया C51 आमी सगळ्या मोगाची व्यक्ती जावन आज घरा वचोजे पवित्रत्म्यान भरलेली व्यक्ती जावन घरा वचोजे फाल्यां मिसांव आयतार म्हळ्यार मिसांव आयतार आमच्या घरा पयलें मागीर इगर्जेंत मिसांव आयतार पयलें खंय कुटुंबांत आमचें बरें आसचें मोगाचें जायचें हांवें गायचें मोगाची व्यक्ती प्रिती सुनी मानवा घरा हांव पवित्रत्म्यान भरलेली व्यक्ती जाता मोगाची व्यक्ती जाता गावया आमी गीत C51 ಪ್ರೀತಿ ಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ಸಗಡ ಸಂಗತ ಪ್ರೀತಿಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ आमच्या कुटुंबातली मनशां नेरेयाव ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು सगळा ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಕಾನೂನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ ರೂಪವ कानुनी ಕಾನೂನಿ ಅವರಲ್ಲಿ ದೈವ ರೂಪವ ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸು ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸುನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ಪ್ರೀತಿಸೂನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ
ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಕಾಣದ ದೇವರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮೊದಲು ನೀ ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ಮೊದಲು ನೀ ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ಆಗ ನೀ ಪ್ರೀತಿಪೆ ಏಕದೇವರ ಆಗ ನೀ ಪ್ರೀತಿಪೆ ಏಕದೇವರ 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 ಪ್ರೀತಿಸುನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು बूक सकला दवरया दुनियात आमच्या काळजाकडे दवरया दोळदांपिया एक घडी भर आमच्या घरा या आमच्या कुटुंबा भितर रिगया आमच्या घरा कोणात कितले जाणात दादलो स्त्री भुरगीं मलगडी ल्हाणां व्हडां आमचें घर कशें आमच्या घरान समाधान आहा गी मोग आसा गी हांव आनी एकल्या बोट दाखयता गी एकल्या बोट दाखयतना 3 बोटां म्हाकाच दाखयतात हांव कुटुंबांत समाधान वमतांगी हांव कुटुंबांत शांती वमतांगी म्हज्या रागा वरवीं म्हज्या देशवा वरवीं म्हज्या हट्टा वरवीं म्हज्या लेका वर्त्या वायट सवया वरवीं कुटुंबान समाधान पाड जालांगी प्रीतीसुनी मानव निन्न नेरेयावा नेरेयावा म्हळ्यार शेजारच्या वाड्यांत आसोनी नेरेयावा म्हळ्यार म्हज्या घरांत आसत व्यक्ती म्हजी सूण म्हजो पूत म्हजे धूव म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजी सासूमाय म्हजो मांव म्हजो आजो म्हजो भाऊ म्हजी भयण ती नेरेयावा आज घरा येताना तांचो हांवें चड मोग करीचे ती कितेंय सूख करून दीत हांवें सारको जाल्यार हांव बरो जाल्यार गांव बरो म्हजे तान बदलचे जिनी म्हजे तान नवे सावयेचे हांव शांती वोपतां हांव मोग वमतां हांव समाधान वमतां म्हज्यो सवयो सारक्यो करतां आमाल पियोने मादक द्रव्यां वायट सवयो चाडयो सांगच्यो खोबरो सांगच्यो बांदून दिवचें खोबरो उलोवच्यो मर्याद काडचें हें पवित्र आत्म्यान भरलेल्या मनशांचें सरी कोणात हें पवित्र आत्मा आसा समाधानाची मनशां शांतीची मनशां मोगाची मनशां एकुडाची मनशां उदारपणाची मनशां बक्षणाची मनशां समजण्याची मनशां बुद्धीची मनशां जाणवयाची मनशां गिन्यानाची मनशां हांव ती व्यक्ती सोम्या म्हाका तुज्या 7 देण्यांनी 12 फळांनी भरून म्हजें कुटुंब परजळ अशें कर आज रातीं आज सांजेर मिसांव आयतार म्हज्या घरा फाल्यां इगर्जेंत आज म्हजें घर मिसांवाचें ठाणें जावन दी म्हजें घर सुवार्ता परगटणेचें अपुर्ब्याचें घर जावन दी तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन बसया आमचो नियाळ आमी मुखासिया पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां देवाची स्तुती करतात पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां कितें करतात देवाची स्तुती करतात दाखल्याक चालुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत अध्याय 1 वाक्या 7 आनी 8 जाकारी एलिझाबेथीचो पोती आनी साणी जुआंवचो बापूय
तो पवित्र आत्म्यान भरलो म्हणटा पवित्र पुस्तक लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्या 7 आनी 8 पावन मुखासून येता. सदैव जावं देव सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी सगळें तें वाचता आमी. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्या एक छातीवन सोडून आमचे मदें उठयला आनी उपरांतलीं वाक्यां मोरी पवित्र आत्म्यान भरली आनी तिणेंय देवाची स्तुती केली. त्यात लुकाचो वांजेल अध्याय 1 वाक्य 46 तावन म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकाती संतोशान उठता म्हणे तिची स्तुती केली, देवाची स्तुती केली. सांब पावलो जैलांत आसलो. सिलासा सांगाता जैलांत आसतना मोद्यान रातीर धम्मजाचें कृत्यां पुस्तक अध्याय 16 धम्मजाचें कृत्यां पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 25 तावन पळया. मोद्यान रातीर ताणें आनी सिलासान पवित्र आत्म्यान भरून देवाची स्तुती केली. हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकताले. तेदूं एका दिसांनी कठीण भुंय कांपणी जाली. बंदेसळाची बुन्याद हाल्ली. दारवटे सक्कड उक्ते जाले. बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोवन पडल्यो. बंदेसळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो. पवित्र आत्म्यान भरलेलीं मनशां भावां आनी भयणी स्तुती करतना अजापां करतात. आमच्या घरा कंतारां म्हणटा गे आमी गितां गायता गे आमी. इतलीं कंतारां आज मेळटात आमकां वॉट्सॅपार युट्यूबार बायपाट जाल्यात. आमच्या घरा कंतारांचो बूक आसा गी. कितले कंतारांचे बूक आहात. आमच्या मोबायल इतले आमी पळयता. इतली हरी एका दिसा आमकां मेसेज येतात युट्यूबार. कितलें आयकता हांव. पवित्र आत्म्यान आमच्या घरा काम करी म्हळ्यार कशें करचें. तें तुजें मरिपात काम करचें न्ही गे. तें म्हजें मरिपात काम करचें न्ही गे. तो वयर तर पेंतेकोस्ता देवण आयल्या उज्याच्या जिबा रुपार देवण येताय. आज तूं दी उज्याची जीब. तुवें करीजे. तुजें मरिपात आराम जायजे. देवाची स्तुती गायजे. देखून आमच्या भुरग्यांक आतां मालकणयांत आमच्या भुरग्यांची ताण बूक आमी आवयन आनी बापायन दिजे. आमच्या आवयक आनी बापायक ती ताण ना, ती बूक ना, त्या पवित्र आत्म्याची देणी दाखोवची रीत ना. भुरग्यांनी कशें शिकचें. आज पळया हर एक आवय बापाडे सारा आवय बापी रडतात, खंतीच जातात. म्हणजे मालगडी तुमी आहात एका घरांत 10 जाणां भुरगीं 12 जाणां भुरगीं आसलीं. आवय बापी संतोशान आसलीं. आज एक पूत आसा, एक धूव आसा. एका भुरग्याक आज आमच्या आवय बापायक आट आपोवंक जायना. 12 जाणां 16 जाणां आट आपोवंक जालां तांकां. 7-8 जाणां आट आपोवंक जालां तांकां. आज कित्या भावांनी भयणी जायना. तुजी जिणी तांकां प्रेरण जाल्या गी. तुजें ताण कांय शिकचें तांणी आसा गी. खंयची आवय बापूय मागण्याची मनशां तांची भुरग्यां जातातच. मागण्याची मनशां जातातच. कांय थोड्या वेळा तिसरी गेली जाल्यार फाटीं येतातच. देखून आमच्या घरा पवित्र आत्म्यान भरल्या हांवें आनी तुवें ताची स्तुती करीजे. आनी तो पवित्र आत्मो आज आमच्या मदें आसा. जेजू थंय आयिल्लो तो जोर्दान न्हंयेंत ताणें स्नान घेताना आनी आमी आयकता हांव थंय वांजेलांत जेजू स्नान घेतल्या उपरांत परगट जिणी आरंभ करता आनी पवित्र आत्म्यान भरलेलो तो ताच्या 3 वर्सांच्या जिणयेंत सगळ्यान गेलो. सुवार्ता परगट करन गेलो आनी सुवार्थेकार आमकां सांगतात जेजून पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळ्यान वचोन पिडेस्तांक बरें केलें. खंय तो गेलो गी थंयसर ताणें पिडेस्तां आपडलें आनी सगळां बरीं जालीं. धाकल्याक मार्कान बरयल्या सुवार्ते आमी वाचता. मार्काचो वांजेल मार्कान बरयलो वांजेल अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 3 आनी 50 आनी 4 आमी अशें वाचता. जेजून वच केल्लीं असर मोस्तात. मार्क अशें आमकां सांगता अध्याय 6 वाक्या 50 आनी 3 तान पेले तडी उतरता ते गेनाजरेत गांवाक येवन पावले. तडी लागून मातच्या वयले देंवता लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या आंतोळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो.
जैनसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेतांबटांनी जावं ते पिडेसता वाटे सालान हाडून दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्त्र ज्या देगेपुणी आत लावंक पिडेसता सोड म्हणून पोरांतालीं आनी आपडलेलीं सगळीं बोरीं जालीं. भावांनी भयणी, पवित्रत्म्यान भरलेलीं मनशां देवाची स्तुती करतात मात्र न्ही, देवाची स्तुती केल्ली मनशां गूण जातात. जेजून आपडलें तांकां, कोण हें सगळें जेजूक आपडलें गी आनी कोणाक सर जेजून आपडलें गी सगळीं बोरीं जालीं. आतां पळय कितलेशे रिती गेल्ल्या कडेन कितलेशे साक्षी दितात, हांव बोरीं जालीं, हांव बरो जालो. पवित्रत्म्यान तांकां आपडोंक सोडलें आनी पवित्रत्म्यान आपडलें तांकां गूण जालीं. हांगा आयलें आमकांय आमी स्तुती करया आनी स्तुती करतना जेजूची सकत ताची गूण जावची सकत आमच्या कुडीच्या शिरांनी ती वाळोवंक सोडया. खंयच्या वेळार देवाचो पवित्रत्म आमचे भितर वावरूंक आमी सोडटा, आमची मोत, आमचें काळीज, आमची जिणे सगळी हाळू म्हणून बगता. खंयच्या वेळार हाळू जाता पिडा उणी जाता. आजकालच्या मनशांक टेन्शन चड. आज ल्हानशी मूय साबल्यारी आमकां सोंसूं तांकां पळया. तुमच्या घरा आसल्या तुमच्या आबा कडेन व्हडली मांय कडेन मांवा कडेन सारा कितें व्हडले कस सोंसूंक तयार आसतालीं तीं. आज एक मूय साबल्यारी सोंसणी कांय ना. म्हाका आनी तुका कित्याक आयच्या संवसारांत आमी पळयता परत रेडीमेड घडये पुरो मेळटा. आज पयलें जाल्यार तुमी आज म्हाका कितें दावोचे घरा वचून तांदूळ भिजत घाल्या उपरांत वाटीचे वांटून कांय म्हणी करीजे म्हणटाले. आतां तुमी पाटी येताना बेकार येता आनी तो वाटलें पीठ कांदून येता वा पीठ आतां भाजलें पुरो मेळटा. झटपट मेळ्ळेंत. घरा वचून स्विच दामतना च्या येतात तोंडार धरल्या जाली. असल्या संवसारांत हांव जी येताना आमी चिंत देवान झटपट करीजे म्हणून. देव झटपट करिना. तो तुजी परीक्षा करता, तो तुजी सकत पळयता, तुजे गूण पळयता, तुजो स्वभाव पळयता, तुवें करचें वावंट पळयता, तुवें करचो त्याग पळयता, तुजें मन पळयता, तुजें काळीज पळयता, तुवें करचें कश्ट पळयता. देखून तो तुका फळ दिता. रांगायलें सगळां देवाची स्तुती करया. आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमचें दूख तो पवित्रत्म खाण व्हरून दी. आमकां सुटसुडीत मनशां करून दी, नवी व्यक्ती करून दी. अपुर्ब्याचें गीत आसा, तें गीत जावन आसा हल्लेलुया स्तुती ಮಾಡಿರಿ. तुमच्या बुकांनी A90 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, हल्लेलुया. ओके, तें गीत आसा. आमी बरें करना आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें तन सगळें सोम्याच्या हातान दिवन बरी करना आमी देवाची स्तुती करया. उबे रावया आनी ह्या वेळार देवाचो पवित्रत्म आमचे भितर वावर करून दी. आमचे भितर आसले समस्ये, दूख, खंत, बेजाराय, पिडा कितेंय आसा तें सगळें काण व्हरून दी. कोणा तुमकां उबें रावंक नाका, प्रोत्साहन आतां बसचें. कोणा जाता सगळें उबें रावण सोम्याची स्तुती करणं. सगळें आमची जिणी सोम्याच्या हातान दिवया. स्तुती करतना मोत हाळू जाता. देवाची स्तुती करतना काळीज हाळू जाता. स्तुती करतना हात पाय सुटसुडीत जातात. स्तुती करतना कितें टेन्शन आसा तें सगळें पयस वता. स्तुती करतना आमकां आमी विसरता. देवाच्या सक्तेन भरता. देवाच्या सक्तेन भरतना आमची पिडा आपापिंत गूण जातली. देखून देवाच्या पवित्रत्म्याक आमचे भितर वावरून सोडया आनी हें गीत गावन ताची सकत आमचे भितर वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. हल्लेलुया स्तुती ಮಾಡಿರಿ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. हल्लेलुया स्तुती. ओके, ऐकूया आमी म्युझिक ऐकूया मागीर सुरू करया. नंबर ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ.
ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾಧಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞಾಧಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ ಪಾಪನವಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 सर आमची पिडा सर आमचे समस्ये पयस करून दी स्तुती करया व्हडल्यान स्तुती करया अल्लेलूया अल्लेलूया तुम्ही आमचे कष्ट चालू करता पिडा आमचे गुण करता स्तुती करताना पवित्र आमी भरता सकत आमचे भितर वाळटा ताजे रगत आमचे भितर वाळून दी सुम्याची रगत आमचे भितर तकलेंतान पांयाच्या मुळा पर्यंत वाळून दी आमची पिडा आमच्या मोतीची आमच्या कुडीची आमचे काळजां नपयस जावन दी तुमी आमकां आपडून निमून सोडया व्हडल्या तळ्यान स्तुती करया नरकां दिवया अगलापाचे करया ನನ್ನಯ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ನನ್ನಯ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia,
व्हडल्यान स्तुती करया सोम्याची सकत आमच्या देवण येऊन दी ताजे गुण करची सकत आमचे ते येऊन दी आमचे मोत आळू जाऊन दी आमचे काळू सुटसुटीत जाऊन दी आमचे कूट सक्तेन भरून दी हालेलुया 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 येशुवे 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 सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू हरगान तुका हरदान तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड adore the Lord bless the Lord glorify the Lord thank you Father thank you Jesus thank you Holy Spirit hallelujah 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 तुम्ही आम्हाला तुझ्या समाधानाची व्यक्ती कर सर कस सर समस्ये सर देवतराची विजा सर पिडा चिडा सगळी काट सोड आम्हाला समाधान दे हालेलुया 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 येशुवे 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 जेजू 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 तुझ्या सत्तेन आमकां बर आमकां कुटुंबान आमच्या वाड्यान आमच्या गिरगजेन सगळ्यांनी वाईट वाईट सत्तेचे नाम कर समाधान दे हालेलुया 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 आपोड जेजू आपोड आमकां गुण कर आमकां तुझ्या अमोली रक्तान आमकां आपोड तुझ्या अमोली रक्तान आमकां विजय हालेलुया 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 सोम्यान जेजू तुझ्या अमोली रगत आमच्या तकलेर आमच्या मोतीन आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान सर आमच्या कुडीच्या विविध पिशव्यांनी देवण आमकां गुण करून दी हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या आमकां तुझ्या सक्तेन कर सर वाईट सवयो आमाल पिवणे मादक द्रव्या लैंगिक संगती सगळ्यो आमच्या पयस वचोन दी तुम्ही आपोड 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 आमकां गुण कर आमकां प्रेज द लॉर्ड 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 दुनिया हृदया कडेन दवरया दमण धरया कितें भोगता आमकां समाधान समाधान संतोष शांती तृप्ती सौकसाय serenity peace joy tranquility peace joy now experience the presence of the Holy Spirit पवित्र आत्म्याची सकत हांव भोगतां म्हजे भितर ताणें वावर केलो म्हाका आपडलें म्हाका ताणें गुण केलें म्हजी मोत हाळू जाली म्हजें काळें जाळू जालें सोम्याची स्तुती करतना हाळू जाता सदां हांव स्तुती करतां सकाळीं करतां दनपारां करतां वेळ मेळटना करतां हाळू जाता सोम्या म्हाका सक्तेन भर तुज्या बोळान भर तुज्या उजवाडान भर तुका जावं वर्गां आराधन होगळाप Praise the Lord. 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 Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. ತಂದೆ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸು ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹರ್ ಸ್ತೋತ್ರ. ಗಾಂ ಬಾಪಾ ಹರ್ ಗಾಂ ಬಾಪಾ. ಒಗಳಾಪ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಗಳಾಪ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ. ಸ್ತುತಿ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ್या स्तुती पवित्र आत्म्या. तर आता आमी देवाचें उतर आयकुया सांग लुकान बरयल्ले सुवार्थ्यांतलें वाचप अध्याय 18 वाक्य 1 तावन धैर्य सुखय नासता सदांच मागणें करचें म्हणून शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगली एक शहरांत एक निर्तीकर्त आसलो देवाची भिरांत जावं मनशाची परवा जावं ताका नातली त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली ही ताचे सशी केदाळा येवन अशें म्हणटाली न्याय करन म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखण व्हर जायतो काळ पर्यंत नितीकार्त तिका काणच आलयना जालो
पूण एक आपणायतल्या तो म्हणा लागलो देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना तें खरें, तरी ह्या विधो स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितलो, नाजाल्यार ती परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करन म्हजो जीव खातेली. उपरांत सोमयान म्हळें त्या खोट्या निती करतना कितें म्हळें तें तुमी आयकलें न्ही वे. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस आनी रात बोब मारतले आपल्या विंचतेल्यांक देव नीत कर दिवचो ना काय. हांव तुमकां सांगता बेगीनचो नीत कर्ण दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त. बशयां बोवा भयणीनो, मागण्याच्या वर्सांत आमी आसा आनी एक इरादो ह्या वर्साचो आमी चड आनी चड मागणें करीजे. मागणें करूंक शिकचें सुलाभ, पूण मागणें करचें कश्ट. शिकचें बारें, तूं युट्यूबाक गेल्यार मस्त मेळटा, पूण तूं मागणें करताये, मागण्यांत वेळ करसिताये, मागणें करूंक उर्बा येताये. 4थ्या शेतामणान जी येयल्ली सा मोनिका, तिचो पूत सांत आगोस्तीन 18 वर्सां पातकांत लोळटालो. 18 वर्सां तिणें मागलें आनी माणे मिलानाचो आर्चिबिस्प सा आम्रोदास अशीन तिणें सांगलें म्हज्या पुता खातीर मागा सायबाणो. बिस्पान तिका म्हळें खंय एका आवयच्या दुखांचो पूत पाड जायना. कितें? एका आवयच्या दुखांचो पूत पाड जालो की बरो जालो? बरो जालो. कितें जालो तो? निमाणें शांत जालो, बिस्प जालो, शांत जालो, पोवी सोबेचो दोतोर जालो, भाग्यवन जालो. तर एका आवयच्या दुखांत मागण्यांत कितें बरें आसा? तुमी आवयांनी मागल्यार पातकी आसलो काल जाता, शांत जाता. काल मुसर पातकी आहलो फाल्यां, काल मुसर पियोन 4 अंड्यान पडचो फाल्यां बरो जातलो. थोड्यान म्हणलें आनी तो गे तो बरो जाल्यार उकडोलें भात किर्लत. तरणाट्यांनी बेट्ट मारचें, हांव हांगा लोंग दाखोवन दिता तो बरो जायत जाल्यार. देवाक तें बरा क्यार ना. देवान मोण केल्यार कोणी बरो जाता. देव 8 गिटांनी निट्ट बरोवंक शकता. धाकले काण घेया, एक आवयन मागलें. साम्युएलाची आवय कोण? हान्ना. साम्युएलाचें पयलें पुस्तक घरा वचून तुमी वाचा, अध्याय 1 वाक्या 9 ताचे उपरांत 7 अध्यायान वाचता आमी वाक्या 1 तावन 26, 27 ते आमी अशें वाचता. तिणें तें मागलें आनी कितें म्हूण मागलें? तिणें अशें आंगवण केली, दळबारांच्या सुरेस्परा तूं तुजे साकरणीचें दळदीरपण पळयताय जाल्यार, तूं म्हजो उडास करताय आनी तुजे साकरणी विसर केलेनाय जाल्यार, आनी तुजे साकरणी पूत जल्मोसो करची जाल्यार हांव ताका ताची जिणीभर सर्वेस्परा भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदेंत वाकर लावंक दिवची ना. देवान मागणें आयकलें, तिका पूत दिलो. तिणें ताका देवाळा भेटोवन म्हळें, अध्याय 1 वाक्य 26, सायबा तुज्या जिवाचो सोपत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबी आसतली स्त्री हांवूच. ह्या भुरग्याक हांवें मागुल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें, देखून हांवें तुका समर्पण भेटयलें. आवयन मागलें, देवान तिका फावो केलें. लुकाचो ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11, देवान जाकारेक म्हळें, जाकारी तुजें मागणें देवाक आयकलां. उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 21 वाक्य 17 आनी 20, हागार अब्राहमाची साकर ती धांवताली, तुज्या भुरग्याक उदक नातलें. हागार भुरग्याचें रडणें हांवें आयकलां, ताका उदक दिता. उदक दाखयलें देवान. इस्रायल परजा इजिप्तां कश्ट जाली, देवान पळयलें. निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 देव ते म्हणटा, हांवें म्हज्या लोकांचें दळदीरपण पळयलां, तांणी आयकल्ली बोब म्हज्या कानाक पडल्या. पळया, देव भावानी भयणी आमी मागलें मागणें आयकता. मस्त बरें आयकूंक आसा. हांवें मागलें काही मेळोना,
हांव कालमाडी गेली मागलें मेळोवना पिडागूण जावं मागलें मेळोवना आंगवण केली कांय जावना दिमी घालून मागणें गेलें प्राजीत केलें मेळोवंक ना तें मेळोवना हें मेळोवना आनी तेका थोड्यांनी मागणें रावोवचें आसा. आतां वांजरान आमी आयकलें केदेंच मागणें करचें रावय नाका. बापसाहेब म्हणटा आमी मागता वय विनाती करता वय पूण देवाच्या ताळ्याक आयकोंक शिकलें हांवें. देव म्हणटा जावं पुरो नाका तुका हें तूं हें मागताय न्ही तुमी घरा आवयो वा बापूय भुरगें तरणी मिरसांग मागता मम्मी ती तरणी मिरसांग दी म्हाका खावंक जाय दिता ते. सुरी पळोवन मम्मी ती सुरी दी म्हणटा दिता ते. कित्याक दिनात हांवें उज्याक बोट घालीजे की सो बी दिसता तें घालून व्हरता ते. तर तुमकां आवयाक आमकां आवयाक बापायाक भुरग्याचो इतलो हुस्को तर आमकां देवल्या रसल्या रसनाराक कितलो हुस्को आसचो ना. इल्लो वेळ राव म्हणटा देव. वा आजच्या की दुसरी तुका बरी वाट दाखयता. निराशी जायनाका कंगाल जायनाका. आमचो देव आमचो मोग करता आमकां समजोता. देव मुडा स्टोरी आमचो देव आमकां सोडून घालना. आवर गॉड इज इंट्रस्टेड इन अस. तो मोग करता तो आमची जतन करता नाल्यार खंडीत आमकां रस्तो ना. पळया इजाया प्रवाचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 9 49 वाक्य 15 वाक्य 15. एक आवय आपल्या जल्म दिल्ल्या भुरग्या विसरता गी ती विसरत जाल्यार हांव विसरोवचो ना. तोच इजाया प्रवाच अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 1 आमकां अशें म्हणटा तूं उदकांतल्यान विश जाल्यार हांव तुका सोडचो ना. तूं उज्यांतल्यान उतरत जाल्यार उज्याच्यो जिबो तुका नाश करच्यो नात. कित्याक तुजो हांवें मोग केला. तूं म्हाका जाय तूं म्हाका मोलादीक म्हज्या दिश्टीक तूं मोलादीक. मागणें करचें रावय नाका. एकल्यान देवा कडेन म्हळें हे बटी देवा तूं इतलो शक्तिवंत इतलो बळवंत तर हांवें मागलें कित्याक म्हाका दिनाय. देवान ताका म्हळें खंय पुता हांव वायफाय बरी आतां वायफाय आसा न्ही घरा पुरा वायफाय आमकां नेट इंटरनेट वायफाय हांव वायफाय बरी हांव सगळ्यान आसा. पूण तुवें तुजें मागणें आयकचें जाल्यार वायफाय आसल्या पुरय ताका कनेक्ट करना तूं आमी सगळ्यांच्या घरा वचून विचारता म्हणे तुमच्या घरा वायफाय आसा की म्हज्या मोबायलाक कनेक्शन दिवंक. आनी ती गाल म्हणटात वायफाय आसा तर म्हज्या मोबायलाक वायफाय कनेक्ट करचें जाल्यार काल करचें हांवें. हां तुमच्या घरा वायफाय आसा हांव तुमच्या घरा आयलां म्हाका नेट जाय इंटरनेट जाय हांवें म्हज्या मोबायलाक कनेक्ट करचें जाल्यार काल करचें पासवर्ड घालीचे. हां तो पासवर्ड कोणें घालीचे हांवें घालीचे. तर देव इंटरनेट जाल्यार देव वायफाय जाल्यार हांवें कशें कनेक्ट करीचें पासवर्ड घालीचे. खंयचो तो पासवर्ड मागणें मागणें म्हणलो पासवर्ड घाल्यार म्हाका आनी देवा कनेक्ट जाता. नाल्यार तुजें मोबायल नाल्यार तुजें ना तुजें ईमेल ना तुजें कंप्युटर आयपॅड खंयचें युजलेस. देव तुजें मागणें आयकता आनी देखून तुजें इंटरनेट कनेक्ट जाय जाल्यार तुवें मागचें. मागतना 3 संगती उडा स्टोरीचे मस्त बटी हांवें तुवें मागणें करचें रावयल्लें आसा जावं पुरो. हाच्या ओपाऱ्यान आमी आयकलें रावय नजो 3 संगती. पयलें देव आमकां दिता हांवें आशिल्ल्या बरी न्ही ताणें चिंतल्या बरी. थोड्या फावटी सेरीक तुटतना आमच्या तरणाट्यांक निराश जावचें आसा थोड्यांनी जीवघात करचें आसा. निराश जाल्ल्यांनी मागीर धैर्य कारणो म्हणलें आसा सेरीक तुटुल्ली बरी जाली फादर पयलेंच्या की आतां मेळिल्लें बारी बरें. हां तर देवान ते सेरी तुटयली की पयलेंची आसली जाल्यार आतांची आनी की बारी बरें 100 वांट्यानी. हां तर बरें जालें न्ही गे. देखून देव म्हणटा राव आमसर नाका. इजाया प्रवाच अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 8 म्हणटा देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो न्ही. देवाचे वाटो दुसऱ्योच ते आमी समजोंक सकजे. देखून जाकोबाचें पत्र आमकां म्हणटा अध्याय 4 वाक्य 2 ते 3 तुमी मागता जावं पुरो तें तुमकां मेळना. कित्याक मेळना तुमच्या कुशलाय लागून मागतात.
वायट इराद्या खातीर मागतात राव देव कितें म्हणटा आयक. दुसरें मागल्यार पावना देवाची खुशी समजचे. पवित्र पुस्तकांत सांज उजे माते वाचो वांजेल तुमी वासा घरा वचून अध्याय 1 आसा जाय अध्याय 2 आसा. सांज उजे स्वप्नान देव ताका म्हणटा जुजे तुज्या मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण घेवंक पाटी करिनाका. आनी पोंजेलिस्त म्हणटा स्वप्नान तो उठलोच मोरये घरा हाडलें. उपरांत हेरोद्रायण भुरग्या जिवीशी मारून सोदताना परतून देव म्हणटा वच बायले भुरग्यांक घेवन इजिप्ता वच. परतून वांजेलिस्त आमकां म्हणटा तक्षण उठलो देवाचे खुशी ताणें पाळली. परतून इजिप्तान फाटी येवंक देवाच्या दुतान सांगलें. परतून तो फाटी आयलो देवाची खुशी केली. मोरी तशीच आबळे सोम्याची 4 अंडासी तुजे कुशे प्रमाणे म्हजे थंय जावं भावा आनी भयणी हांवें तुवें मागल्यार पावना. मागण्यांत देवाची खुशी करीजे. देव आमच्या शेवटा बरें जायतेंत करता. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 8. आपणाचो मोग करतल्यान जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटा सरीजान आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याकच करता. रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 8. देव म्हज्या बऱ्याकच करता. भावानी भयणी रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 8 वाक्य 20 आनी 8. देव पाड करिना. देव तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर आमच्या बऱ्याकच तो करता. आनी निमाणें देवाचो ताळो आयकूंक आमी शिकचे. देव कितें म्हणटा एलिया प्रवादी बियाण धांवताना रायांच्या पयलें पुस्तक अध्याय 19 घरा वचून वाचा. अध्याय 19 भुंय कांपणी जाली देव तातूंत नातुरलो. उजो आयलो देव तातूंत नातुरलो. ल्हान ताळो आयकलो तांतू आसलो. आजकालचो संवसार आवाजान भरला. खंय गेल्यार आवाज खंय गेल्यार बोब आमकां ताळो आयकूंक वेळत ना आयकना. देवाचो ताळो आयकजे जाल्यार मौनता गरज. हांगा पळया रेतेरे गेल्ल्या कडेन मागणें करूंक गेल्ल्या कडेन इगर्जेन कित्याक देवाचो ताळो आयकता. मौन मौन आयक. देव कितें गी सांगता तुज्या घराय आयक. आनी माणे तुजे खातीर मात्र मागचें न्हय हेरां खातीरय माग. पवित्र पुस्तक कितलें दाखल्यात पळया. शेता खातीर साकरा खातीर मागलें. सिनोगाच्या अधिकाऱ्यान ताच्या दुवे खातीर मागलें. काणान स्त्रियेन तिच्या दुवे खातीर मागलें. हांवें आनी तुवें म्हज्यान पेल्या खातीर मागचें. खंय आज वाचलें हांवें एकलो पाद्रे आबो जॉगिंग करतालो सकाळीं वॉक करतालो. वॉक करतना ताणें एक एम्बुलन्स पास जालें. ताणें जॉगिंग रावयलें. कोण म्हूण गोतना ताका एम्बुलन्स पास जालें. ताणें मागलें. एक स्त्रियेक स्ट्रोक जाल्लें. तिका एम्बुलन्स व्हरताली. आस्पत्रेक गेलें. थोड्या तेंपा उपरांत दोतोर पाद्रे हांव जॉगिंग करतना एक स्त्री ताणें पास जाली. म्हणली फादर गुड मॉर्निंग फादर तुमी म्हाका राखलें म्हणली खंय ती. पाद्रे बाबाक त्या गांवांत कोणाची वळख ना. आनी तो म्हण जॉगिंग गेल्या वस्त्रांत तो गेल्लो कोणाची वळख येना. तो पाद्रे म्हण कोणाक गोत्तूर येना. आनी गजाप जालें. बाये तुका कशें कळ्ळें हांव पाद्रे म्हूण सांगून. फादर एका म्हयन्या पयलें म्हाका स्ट्रोक जाल्लें. म्हाका आस्पत्रेक गेलें. म्हाका आस्पत्रेक व्हरताना थंय डॉक्टर आयलो. डॉक्टर तर म्हाका जेजू दिसलो. जेजू म्हाका येवन म्हाका ताचो हात म्हजेर दवरचें दिसलें. त्या जेजूच्या हातार एकलो पाद्रे जॉगिंग करनासलो. म्हाका आस्पत्रेक गेलें. एमर्जन्सी वार्डाक गेलें. थंय न्हिदो नासतना फादर म्हाका जेजू दिसलो. जेजूच्या हातार एकलो पाद्रे जॉगिंग करनासलो. आनी त्या पाद्रे करेक्ट मागलें वय पळया. ताणें एक मागणें म्हणलें त्या पाद्रे ती स्त्री बरी जाली. तुवें तुजे खातीर मात्र मागचें न्ही सगळ्यां खातीर मागचें. पेल्या खातीर मागचें. तुजें मागणें आयकोणा म्हणटाना तूं पेल्या सोडास काड. पेल्या खातीर मागचें रावय नाका. निरंतरी मागया. देखून आमी मागया. बरें गीत आसा आमकां मागणें करून शिकोवचें. प्रार्थिसुनी ओ मागणे प्रार्थिसुनूय ओ मागळे C63 हें गीत गावन उपरांत आमी आराधनाक आमकां आमी आयती करया. सगळां उबी रावया. प्रार्थिसुनी ओ मागणे प्रार्थिसुनी ओ मागळे मागणें करचें रावय नाका मोर्ता पर्यंत मागजेत. कशें कुडीक जेवण गरज ताणेक उदक गरज देवा कडेन संबंद दवरूंक मागणें गरज. निरंतरी मागया. कळमिस्ताने मागया. सदांय मागया.
ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 128. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. दूसरे चरण ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಪಾದ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ, ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ. तीसरे चरण ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬೆರೆಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಕಡಲು ಬಿರಿಯಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸೌಖ್ಯ ಲಭಿಸಿತು, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪೀಡೆ ತೊಲಗಿತು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ನೀ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ. देणी मुजेर म्हज्या कुटुंबाचेर देवोण येवचे खातीर सोम्या जेजू म्हाका मागोंक शिकय, धैर्यान मागोंक शिकय. आनी आतां हे सोम्या तूं म्हजे भितर मुखार पवित्र सक्रामेंतांत येताना मुकलो थोडो वेळ तुजें आराधन करन, स्तुती करन, मागणें करन, म्हाकाच तुका समर्पण दिवं, आराधन करूंक म्हाका कृपा दी. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू. सक्कण आमी दिमी घालया, तेंत मागणें करया. नामो नामो जेजू क्रिस्ता म्हणलें गीत आसा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, पुण्यारो पार्ली पोणश्चा. नमो नमो सुळभुंडरा, सक्रामेंता तामकां रक्षा. नमो नमो जेसू क्रिस्ता, पुण्यारो पार्ली पोणश्चा. नमो नमो सुळभुंडरा,
Sacramental Karacha Sergiso Deus Amka Melo Sergiso Deus Amka Melo Lipon tuwe undia cheru gay Lipon tuwe undia cheru gay Undia vaina yu tu amche ka sata Undia rupai tu amche ka sata Amcha mogan bor tukas samarita Amcha mogan bor tukas samarita Namo Namo Jesu Krista Punya rupali ponascha Namo Namo Sarvandhara Sacramentam Karacha Jinye Jesu duk duka sanggo aina Jinye Jesu duk duka sanggo aina Tuche ton puswon ashim hangaralya Tuche ton puswon ashim hangaralya Le Jesuye amka melo tuye Ye Jesuye amka melo tuye तुझे कृपेची तुझे कृपेचे देण्या मांडा ये तुझे कृपेचे देण्या मांडा नमो 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 जेसू ख्रिस्ता सगळा पुण्य रूपाली पोणाच्या नमो नमो सर्वंदाया सक्रमेंतांतां कारच्च दुनिया उभारणा हालेलुया Alleluia 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 Yesus kenia Alleluia 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 आमचो सोडवंदार आमचो धनी आमचो सर्वस्व ताची स्तुती करया नगारकां दिवया परत्यान Alleluia Alleluia पडल्यान भक्तीपणान वावरतान वरल्या काळजान दादोस काये तुमी स्तुती करया Alleluia 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 Alleluia
जेजू येवकरिस्तांतल्या जेजू तुका आराधन तुका वगळाप तुका वंदन तुका स्तुती तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू 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 म्हज्या देवा जेजू म्हज्या सुम्या जेजू तुका अर्घ दिता तुका आराधन करता ये जेजू जेजू तुजी हांव स्तुती करता तुका वगळाप दिता तुजे तां चौकासाय जडटा तुजे तां बरेपण करता सुकाळी आनी आकाळी हरी एका घडये सोम्या तुका उलो मारता म्हजे सांगाता राव सगळां तुमच्या तुत्रांनी तुमच्या सोबदांनी सोम्या स्तुती करा तांकता त्या मापान व्हडल्या ताळ्यान कळसां तावन सगळें धन म्हण सोम्याचेर दवरा सगळो भार सोम्याचेर घाला अर्घा 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 जेजू आराधन जेजू वगळाप जेजू वंदन जेजू हालेलुया 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 सोम्या आमच्या कुटुंबाच्या हरी एका मनशा लणांगणी ओडा मालगड्या तुझ्या मुखार दिव्यांनी आसच्या त्या सर आमच्या भावा बहिणी तुका आमी भेटयता आमच्या मोती समाधान दी बरी भलायकी दी समस्या पयस कर दूख संकट पयस कर आमच्या भुरग्या बाळांक आमच्या कुटुंबांत सोबिस्ता तुझ्या पांया तळा दवरता हालेलुया 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 सोम्या जेजू तुझी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 होसाना तुका दैवा तुका आराधन तुका महिमा तुका तुझी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 जेजू 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 तुका उलो मारता म्हजे मागणे आयक म्हज्या बोबे तुजो काळो आयकोनी वगले तो तुमी सोम्या तुका भेटयता म्हजे कश्ट म्हजे दुख म्हजे समस्ये हालेलुया 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 दोन्ही हात काळजाकडे दवर संतोष पाव समाधान पाव तुवें आशिल्लो तुवें सोदून आसो जेजू आतां आयला तुजे मुखार आसा भावा भयणी भियेनाका प्रार्थीसुनी ओ मागाणे म्हण आत्तां ताणें आमकां म्हणलें प्रार्थीसुनी ओ मागाळे म्हणून आमकां उलो दिल्लो दिम्यांनी आमी आसा रावा तुम्हा कोणाक सगळ्या आराधना वेळार दिम्यांनी रावोंक जाय रावा कांयच उणें जावचें ना कोणा बसोंक जाय बसा सोमी तुमकां बेसांव दिवन आसा तें बेसांव जोडूंक मोत उक्ती दवरा काळीज उक्तें दवरा आत्मा उक्त दवरा दोसच्या सर देंवसारांक ताळण्यांक तेंवसार तेजा सगळें सोम्याचें आमोली रग धुवन धांवडावन दी तांकां आमचो आत्मा नितळ पवित्र आत्म्यान भरलोलो 7 देण्यांनी भरलोलो 12 पोळांनी परजोळसो सोम्याच्या येण्या वरवीं ताच्या दैवीक दर्शना वरवीं आनीक सोबोवन दी फुलोवन दी घट्ट जावन दी तुमची जाप बरोल्ल्या काळजान दादोसक्यान म्हणा आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या राया आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या देवा आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हज्या सोम्या आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येवकरिस्तांतल्या जेजू देवाच्या पुता आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू म्हज्या सोडवंदारा आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू येवकरिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू म्हजी दुखां पुसतेल्या आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हाका आपणो म्हजी पिडा गुण करतेल्या आमी तुका आराधन आनी प्रणिपात करता ये सोम्या येवकरिस्तांतल्या जेजू जेजू म्हज्या क्रिस्ता मोतीक समाधान दितेल्या आमी तुका
आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू क्रिस्ता येवकारिस्तांतल्या जेजू म्हज्या सगळ्या जिविताची सगळी पिडा काडून व्हरतेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू क्रिस्ता येवकारिस्तांतल्या जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या आदारा आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू येवकारिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू म्हज्या कुटुंबांतल्या उजवाडा आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू क्रिस्ता म्हज्या कुटुंबांतल्या शांती आनी समाधाने आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू येवकारिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू आमच्या कुटुंबांतल्या एकवटा आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू क्रिस्ता येवकारिस्तांतल्या जेजू सर नमण्याच्या देवसारांक आमच्या जिवितांत धांवडायतेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू येवकारिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू सर वारें वादळ थंड करतेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या कष्ट जेजू समस्या क्रिस्ता म्हणजे ता नापायंस करतेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू येवकारिस्तांतल्या क्रिस्ता जेजू म्हज्या जिनियेंत अजापां वयर अजापां करतेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव येवकारिस्तांतल्या जेजू हो थोडो वेळ तुजें आराधन करूंक हांगा आपोवन हाडलेल्या आमी तुका आराधन आणि प्रणिपात करता हांव इसम्या जेजू क्रिस्ता भावा आनी भयणी देव आमच्या मुखार आसा ताची पदवी व्हरती ताचो अधिकार व्हरतो ताची शाती व्हरती ताची सकत व्हरती हांव किरकोळ किडो हांव कांयच न्ही पूण आमचो देव ताची पदवी काडून संवसारा रावच्या बदलाक मनीस जालो आमच्या मदें आयलो आनी जेजून आमचे मदें निरंतर सदांच रावचे खातीर पवित्र येवकारिस्त घडलो ताची पदवी वळखून घेवया येवकारिस्तांतल्या जेजूंतली पदवी वळखून घेवया कितली चड ताची पदवी तूं भोगताय सकत तूं भोगताय तितलें चड तुका बरेंपण आत्मीक पोशान तुका लाभतलें देखून त्या सुम्याची पदवी वळखून घेवन आमची बोगणां उसारन गितां रुपार गावया जेजू पदवेदार जेजू सत्यवंत ताची सकत ताची पदवी ताची महिमा वळखून घेवन ताची स्तुती करून गावया आमी गीत तुमच्या बुकांनी सोम्याची स्तुती ये 39:39 जेजू पदवेदार जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वतार जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संसारात सदा सर्वतार दर्यो गासोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा दर्यो गासोता सूर्यो लासोता तारारारानी ताची महिमा Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव दिव्या सदा का आमचारया आणि ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव दिव्या सदा का आमचारया वय आमचो देव पदवेदार सक्तीवन ताचे बोळ हांव भोगतां सकत हांव भोगतां तो म्हाका आपडटा तो म्हाका गूण करता सदांच ताचे सांगत रावता तो म्हजो काकुळदार तो आमकां बक्षिता कृपा दिता बेसांव दिता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता सगळां जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या कोणाक उडोवन आसतेल्या अज्ञात मोचाद नितळ तो करता पदकाच्या कोणाक उडोवन आसतेल्या अज्ञात मोचाद नितळ तो करता Alleluia, 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 Alleluia. ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव देवया सदा ताका आमचारया आणि ज्ञानानी मान्य मानानी गौरव देवया सदा
पळय त्या सोमयान म्हज्या जिवितांतली सगळे कश्ट पयस केल्यात चड कश्ट चड समस्या ताणें धांवडायल्यात ताची पदवी वळखता सकत वळखता ताची स्तुती करता ताका अर्घां दिता म्हज्या जिवितांत दंडळची मेळटा बर करपावय तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडळची मेळटा बर करपावय तो रावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया Alleluia, Alleluia, Alleluia. Dhanani matya, manani gaura, Deya sada tata acharaya. Ani dhanani matya, manani gaura, Deya sada tata acharaya. Ani dhanani matya, manani gaura, Deya sada tata acharaya. Dhanani matya, manani gaura, Deya sada tata acharaya. Hallelujah, 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 hallelujah. भावा मिरिणो संत आगोस्तीन आमकां म्हणटा मनीस देवा मुखार एक भिकारी मनीस देवा मुखार एक भिकारी कित्या भिकाऱ्या ताचें बिडार ना ताचें म्हणलें खावंक ना ताचें म्हणलें जेवंक ना ताणें आनी एकल्याचेर होंदोन रावचें डिपेंड जायचें आमकां सर्वस्व कोण देव देखून ताचे मुखार आमी भिकारी मागचें भीक मागचें आमी सदांय ताचे वयल्यान आमकां जिवीत ना आमचे लागीं पयशे नात म्हूण न्ही आमचे लागीं सकत ना म्हूण न्ही ताणें दिल्या शिवाय काही येना आमचे लागीं अपुर्बाचें दृश्टांत आसा पवित्र पुस्तकांत बसल्या कडेन आमी बरें करना आयकोवया चीत दिवन आयकोवया कितें घडलें जेजूच्या आयज जिवितांत मत्तेवान बरयलें सुवार्थेंतलें वाचप अध्याय 20 वाक्या 20 आनी 9 तावण 30 आनी 4 जेरिको तावन जेजू आनी ताचे सीच भायसर वेताना एक व्हड लोका जो ताच्या फाटल्यान वेतालो दोग जण कुरडे त्या वेळार मार्गाच्या देगेर बसून आसले जेजू तेणे पाशार जाता म्हूण सांगलेलें आयकताच ते बोब मारी लागले सायबा दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर लोकांनी तांकां वगे रावा म्हणून बेश्टायलें पूण ते सायबा दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर म्हणून आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागले तेन्ना जेजू रावलो तेन्ना जेजू रावलो आनी ताका आपोवन विचारी लागलो हांवें तुमकां कितें करीचें म्हणचें तुमी ते म्हणाले सायबा आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी जेजून तांकां कणवळाय दाखोवन तांचे दोळे आपडले तक्षण तांकां दिश्ट मेळ्ळी आनी ते जेजू फाटल्यान गेले कुरड्यांक कशें कळ्ळें जेजू आयला म्हूण वांजेलिस्ट आमकां स्पश्ट सांगता मार्गा देगेर आसतना आयकलें खंय तांणी दुसऱ्यान बोब मारली जेजू दाविदाचो पूत म्हणून काकूळट करतलो देवाचो पूत म्हणून रावा म्हळ्यार रावोंक ना तांणी तोंड दांपा म्हळ्यार दांपोवंक ना तांणी मागणें करिनाका इगर्जे वचोनाका मिसा वचोनाका कुमसार जायनाका रेतिरे वचोनाका म्हळ्यार रवीजे
रावे नजो सोरो पिये नाका आं वय तें रावेजे पोटी मारी नाका रावेजे गाल टोकेरी नाका रावेजे बायलेक मारी नाका रावेजे गोवाक दोशी नाका वय रावे नाका रावेजे पूण जेजू कडेन उलय नाका बोब मारी नाका म्हळ्यार रावोवचें नाका कित्याक जेजू लागीं आयलो कितें करीजे म्हणटा तूं हरी एकल्या भावांनी भयणी तुका जेजू आनी म्हाका विचारता हांव काण चिल्लीबाये लिल्लीबाये पावला मालाद्रामा हांवें तुका कितें करीजे आमकां सांगूं वेळाय हांगा बसले हरी एकल्या लागीं जेजू विचारता तुजें नांव काण विचारता तुका हांवें कितें करीजे आमचे दोळे कुरडे आमकां कुडीन देवा पळोवंक जायना तेका तो विचारता तूं हांगा कित्याक आयलाय कित्याक आयलाय हांवें तुका कितें करीजे इतलें म्हळ्यार पुरो आपोड जेजू म्हाका आपोड तितलें पुरो आपडलें दिश्ट मेळ्ळी घरा गेले कितें ते घरा गेले की खंय गेले जेजूच्या फाटल्यानच गेले पळया धाव्वी तें आहलें घरा बायल भुरगीं राखोना आतां सांगून वंजलिस्त म्हणटा जेजूच्या फाटल्यान ते गेले जेजून दिल्ल्या उपरांत विसरून वचो ताच्या फाटल्यानच आसजे ग्रेस्तका येताना दिरवें भरतना अधिकार मेळटाना जेजूक विसरनाका जेजू तुजे दोळे उक्ते करताना दोळे उक्ते तूं दवर जेजूक पळय बोब मार ताच्या फाटल्यान वच तर जेजू फाटल्यान आमी या ताच्या फाटल्यान तर रावया आमी आमकां तो आपडोवन दी गूण करून दी एक घडी भर आमी पळोवया जेजूरी आमकां कितलें मेळोवंक ना लेकरा कितलें मेळ्ळां घर स्वंत घर आसा न्ही ओके जागो आसा गेल्लो म्हणी आसा घरांत जाणां आहात गी आसा घोव बायल आसा गी भुरगीं आहात गी गांवांत वापर गांवांत काम करतात गी चड वा इल्लें जोडतात गी चड वा उणें घरा दितात गी घरांत आमी 3 बोटी मोठ मरून जेवता गी हात पाय दोळे कान नाक सारके आसात गी चलता गी हांव काम करता गी हातांनी दोळे आहात गी आयकता गी पळयता गी जीब आसा गी मोत आसा गी कितें उणें जालां तुका कितें जाय आज विचारता जेजू कितें उणें घरा तुज्या जिणेंत कितें उणें काम ना गी समस्या आहात गी सैरीक ना गी सैरी तुटल्या गी घोव आनी बायल मदें घुसपडल्यान गी वेगळा सार करूंक विसरल्यान गी नोविंत काजर जाल्लीं घुसपडल्यान गी घरांत समस्या आहात गी कुडी भितर पिडा आसा गी हें सगळें सुम्याक आपणोवन सोडया ताच्या की पयलें आमकां गेल्या सर उपकारांक देवान केल्या सर उपकारांक अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका अर्गां दिवन हांव अर्गां दितां जेजू आमकां तार कळयता तें दोळे दांपून आमी गावया अर्गां दिता जेजू अर्गां दिता जेजू म्हज्या घरांत जाल्ल्या सर बरेपणाक दैवीक आनी आत्मीय बरेपणाक दोळे दांपून आमी गावया आमी गायता बरें करना दोळ्यांत दांपून भक्तीपणान बावर्तान जेजून केल्लें अर्गां दिवया ना म्हणचें नाका ना आमचे लागीं ना दिलां देवान हात पाय दोळे कान सगळें बरें दिलां देखून म्हणया हांव अर्गां दितां हांव वगलाप दितां जेजू वगलाप दितां जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू मोच्या काळजान हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू संतोष पावता हांव संतोष पावतां जेजू हांव संतोष पावतां जेजू हांव संतोष पावतां जेजू मोच्या काळजान हांव संतोष पावतां
Jesu, ao santos pauta Jesu, ao santos pauta Jesu, मोग करता ao moग करता Jesu, ao moग करता Jesu, ao moग करता Jesu, मोजा काळसान, ao moग करता Jesu, ao moग करता Jesu, ao moग करता Jesu काळसान. तर आता आमकां कितें जाय जेजूच्या लागीं आमी आयल्या त्या कुरड्यां बरी कितें जाय दिमी घालया कितें जाय की तें सगळें सोम्याच्या पांयां तळा दवरया. कुरड्यांनी जेजूच्या पांयां मुळांत दिमी घाली आनी म्हळें जेजू आमच्या दोळ्यांक दिश्ट दी. तुका कितें जाय? दोळ्यांक दिश्ट जाय बरें पळोवंक, घरांत जावचें बरें पळोवंक, गोवातय बरें पळोवंक, बायलेतय बरें पळोवंक, भुरग्यांतय बरें पळोवंक, शेजाऱ्यांतय बरें पळोवंक दिश्ट दी आमकां. म्हज्याच जिणेंत बरें पळोवंक दिश्ट दी. म्हजी पिडा मोतीची कुडी भितरली आतां पांयांची सोम्या तुज्या पांयां तळा दवरता. म्हज्या कुटुंबाचे संकश्ट समस्ये तुज्या पांयां तळा दवरता. हांव खंयचो इरादो घेवन हांगा आयलां तो इरादोय तुज्या पांयां तळा दवरता. कोणे कोण म्हजे कडेन मागोवंक सांगलां तांकां सगळां तुज्या पांयां तळा समर्पिता. उडास काडा. सगळ्या संवसारांत जावचे लढाई झगडें अशांती इस्रायल गाझांत इराक इराणांत आनी तशेंच रशिया आनी उरल्या गांवांनी जावची सगळी लढाई झगडीं नापयस जावंक दीत. समाधानान सोत मदें राज करून दी. लोक शांतीन आनी समाधानान मोगान आनी एकवटान जियोन दीत. तशेंच ह्या जाग्याक आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक हरये दीस येतल्या यात्रिकांक समाधान ही मेळोवन दी. बरी भलायकी मेळोवन दी. शांती समाधान घरा व्हरोन दी तांकां हांव आनी आमची कुटुंबां जिनी नंदाण जावं दी मागता जेजू. ही सर मागणी तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमी आमकां बेसांव दिता. ताचें बेसांव जोडच्याक गीत आमी गावया. Sacramenta sestana koruya urvilya rupa butla novyoriti adaya sonicha estu isha भारताचे सेवा तशी पुता उल्लासानी स्तुतीसा पोतवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्या हसिता Duka spirita samasami navata. Amen. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून सोफळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen.
संतोषान ओढूलासा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळसा धन्या तुका भेटयता पोविस्तानात आमकां नवें रचन केला पोविसवे आमकां नवें मिसां दिला तुज्या उपकारां करगा पाटयता तुजी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतर आयकूंक अत्रेकता जेवणाक तुज्या आमी भागयता संतोषान ओडुल्लासा सौम्या तुजे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळसा धन्या तुका भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे असो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमी ह्या पूर्ण शेताक आयला आनी हो थोडो वेळ जेजूच्या पांया तळा आमी बसून ताचें उतर आमी आयकलां मोगाचें न्हू जेजून देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरलां जायतीं बेसांवां आमचेर ताणें घाल्यांत आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जर तर आमची फाटली जिणी आमी पळयता जाल्यार आमी मागल्याच्या की चड मागानांतलें ताणें आमकां दिलां खंयच्याय संगतींनी आमकां ताणें उणें करूं ना पूण थोडे फावटी ताच्या कुर्सांत एक ल्हानसो वांटोय आमकां दिला तो सोसूंक आनी सोसूंक जाय अशी बोळ आनी कुरपाय दिलां आनी ताचेर होंदवून राव अशें आमकां ताणें केलां ताका आमी अर्गां दिवया सांगात आस हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सर आमचें उणेंपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया तांच्या खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें भोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवन सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सश्णाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूळ सोमिया काकूळ सोमिया काकूळ प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो करुणो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रे आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सश्णाच्या सश्णाक आमेन सांपावलून
एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या पासत सोम्या जेजूते तुमकां आसलेल्या विश्वासा विशयें आनी सर्व भक्तांतय तुमी दाखयतात त्या मायपासा विशयें आयकल्ले तो वळतावन तुमचे पासत देवाक आमी कळनासतना अर्गां दिता आनी आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास काडटा. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, महिमेचो बाप, आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवायेन भरला. तो आनी आपले दर्शन दया करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हूण आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या भरवशाक आपयल्यात म्हूण तुमी समजत जाय. आपल्या परजेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्तकायेच्या दायजांत तुमकां वांटेली केल्यात म्हूण तुमकां कळा जाय. आपणाचेर भवार्थ दवरतेलांतय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हूण तुमी जाणा जाय. हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो आनी सर्गाराजांत आपल्या उजव्याक सिंहासनार बसयलो. सोमेस्त प्रधान्या आनी अधिकाऱ्या पदव्या आनी प्रभुत्वा वयर क्रिस्त आपले राज्य चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास ताची पदवी व्हरती. सर्व वस्तू ताच्या पांया तळा घाल्ल्या देवान ताका पवित्र सभेचे मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताचीच कूड सगळ्यो वस्तू सर्व तरांनी संपूर्ण करतेल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचे उतारे. देवाची ओळखाण. तुझ्या हातांच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवे अधिकारी नेमलाय. तुझ्या हातांच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवे अधिकारी नेमलाय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, कितले वर्ते नाव ते तुझे अख्ख्या प्रितमेचे. मोळबावयर तुझी महिमा तुवें स्थापीत केल्याय. भुरगीं आनी ताणुलेले गौण करतात तुजी वाकण स्तुती. तुझ्या हातांच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकारी नेमला. तुझ्या हाताचो वावर म्हणून आसलेल्या अंतरडाक हांव दीस लायताना आनी एका मांडावळेन थंय कसयली संद्र नेकेत्रां देखताना. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्या. विनाशी मनीस कितें तुवें ताची पर्वा करच्या. तुझ्या हातांच्या रत्नाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकारी नेमला. तरी देवदूतां उपरांत दुसरें स्थान तुवें ताका दिलाय. वर्ते महिमेन आनी वैभवान तुवें ताका नेटयला. तुझ्या हातांच्या रत्नाचे
ताका अधिकारी नेमलाय आणि रचलोलो संसार ताच्या पायांतळा दवरला तुझ्या हातांच्या रसाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकारी नेमला तुझ्या पुताच्या रसाचे तुझ्या पुताक तुवें अधिकारी नेमला. दया करून सकळ आमी उबी रावया आनी मिसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. सदा सततमो मुजे विशीं साक्ष दितालो म्हणटा सोमी आनी तुमी मुजे विशीं साक्ष दितेल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हांव तुमकां सांगता, जो कोण मनशा मुखार आपूण म्हजो फाटलावदार म्हणून पासरता ताका मनशा पुती देवाच्या दुतां हुजीर आपणाचो म्हणून पासरतलो. पूण जो कोण मनशा मुखार म्हाका नाकारता ताका देवाच्या दुतां हुजीरय नाकारतले. मनशा पुताचेर आड उलयतल्या हर एकल्याक बोगसाणें मेळत, पूण पवित्र आत्मा विरोध निंदा उलयतल्याक बोगसाणें मेळचें ना. तुमकां व्हरून सिनगोगाच्या निती करता आनी अधिकारा हुजीर उबें केल्ल्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें त्या विशयांत तुमी चिंता करिनाकात. तुमी कितें म्हणजय तें त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. एक घडी पर्पस मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें मनशा पुताचेर आड उलयतल्यांक बोगसाणें मेळत, पूण पवित्र आत्मा विरोध निंदा उलयतल्यांक बोगसाणें मेळचें ना. जेजू विशांत आड उलयतल्यांक बोगसाणें मेळत. जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना ताका कुर्सार मारतल्या खातीर मागी लागलो आनी म्हणालो, बापा तांकां बोगशी ते कितें करतात म्हणलें नेणात. जेजूक नेगारलेल्या पेद्रूक जेजून बोगशिलें. आनी एका वटेन आमी आयकलें पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उलयता त्या मनशाक बोगसाणें मेळचें ना. आतां माथेव वांजेल आमी वाचता जाल्यार 12वो अध्याय आनी 32 वळ तेय तितकें आमकां सोमा सांगलां. जेजू जेवसार लागल्या एका कुरड्या मनशाक गूण केलें, ताचो जेवसार सोडयलो आनी थंयसर 2 तरांची प्रतिक्रिया. थोडे देवाक अर्गां दिवंक लागले आनी थोडे म्हणाले, हो जेवसाराचो मुखी जावन आसलेल्या बेलजेबलाच्या सक्तेन जेवसार सोडयता. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जेजून केल्लीं कामां जेवसाराच्या सक्तेक सरी करता. आतां हांगा पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक कंचेंगी म्हणून मोगाच्या भाऊ भयणीनो,
तें पातक जावन आसा त्या मनशा तें देव म्हणली जागृती ना, पातक म्हणली जागृती ना. आतां हें सक्तांचें व्हडलें पातक. कित्याक म्हळ्यार असलो मनीस खंयचेंय हलकें काम करूंक पाटी सरिना. दुदा सबरी देवाक इकूंक सयत पाटी सरिना. कित्याक ताच्या लागीं देव म्हणली जागृती ना, पातक म्हणली जागृती ना. ताचें अंतस्करण दाड्डें जालां. ताच्या काळजांत थंयसर ताका कांय भोगना. आतां पातक म्हणली जागृती ना, देव म्हणली जागृती ना जाल्यार मनशा तें कितें घडटा गे म्हणून ताचें तें पश्चात्ताप ना. तो म्हणू पश्चात्ताप ना तो मनीस आपणें पातक केलें, आपणें बॉम्ब दवर निर्दोश लोकांक मारलें, कांय भोगना, कांयच भोगना. आतां देव म्हणली जागृती ना, पातक म्हणली जागृती ना, तसलो मनीस देवा लागचें बोगसाणें मागिना कुमसारीच्या सक्रामेंताक. कित्याक ताचें तें पश्चात्ताप ना. तो ताचें पातक बोगसना. आमचें पातक बोगसजें जाल्यार आमी बोगसाणें मागोंक आसा मोगाचें न्हू. देव आमचीं पातकां बक्षिता, तें बोगसाणें ऑटोमॅटीक न्ही, आमी बोगसाणें कुमसारीच्या सक्रामेंतांत आमी मागोंक आसा. आनी केदाळा कुमसारीच्या सक्रामेंतांत आमी देवा लागचें बोगसाणें मागिना तें पातक बोगसना. देखून पवित्र आत्म्या विरोध केल्लें पातक जावन आसा. पातक म्हणली जागृती विसरोवची, देव म्हणली जागृती विसरोवची. मोगाचें न्हू, हो मनीस खंय वेता म्हूण तो सुनेना. हेंच जावन आसा पातक. देखून जेजू म्हणटा मनशा पुता विरोध आड उलयल्लें बोगसतलें, पवित्र आत्म्या विरोध आड उलयल्लें बोगसाणें पातक बोगसाचें ना. हें पयलें आमी आयकलें. दुसरें, सुवार्ता परगट करचें तितलें सलीस न्ही. जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा तातूंत खरेंच दोग दोणी बगूंक मेळटा म्हूण जेजू ताच्या शिसांक पयलेंत कळीत करता. अशें म्हणटा आसतना जेजू सुवार्ता परगट करतल्यांक एक सुरेन सांगता म्हणलो अर्थ न्ही. ताच्या सांगाता तो आसा. पवित्र आत्म्याचें बळ तांच्या सांगाता आसतलें. पळया जेजून ताचें मिसांव सुरू करता आसतना म्हणलीं ती उतरां, देवाचो प्रेरक आत्मो म्हज्या थंय आसा. अशें सांगून ताचें मिसांव ताणें सुरू केलें. आनी अशें सुवार्ता परगट करता आसतना ताच्या शिसां सांगता पवित्र आत्मो वावुरतलो म्हणलें आपल्या शिसांक तो सांगून दिता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, हे दोन संगती आमी उडास दवरया. आमी देव म्हणली जागृती विसरोवचें नाका. आमी पातक म्हणली जागृती विसरोवची नाका. आनी सांगत आस आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणून आमच्या उतरा प्रमाणें, आमच्या करण्या प्रमाणें आमी पासरया. ते वळू जेजू आमी ताची म्हणून ताच्या सर्गींच्या बापा मुखार, देवदुता मुखार पासरतलो. सर्गींच्या राजाक साश्णीक जिविताक आमकां व्हरून पावयतलो. उंडो वायनामी आयल्या अत्रेगा अपूण घेता काल तांचे काणिकांचे बाबा तुझे दैवी बेसा काल तांचे काणिकांचे बाबा तुझे दैवी बेसा मोगळ बापा कर्जा आमची देव संगी दिता तुका मोगळ बापा कर्जा आमची जेसू संगी दिता तुका काणी कांत्यास की बापा मोगळ
मोग आमचो आटापूण आसा ती सोडून ती प्रत्यक्ष जावन ती तुझे सखे आमचे एवढे ते सोडून ती प्रत्यक्ष जावन ती सारखे तुझे आमचे एवढे मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगीत दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगीत दिता तुका म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि त्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मांडून घे. ताच्या उद्देशी आमकां सर्गींच्या आनंदाक पावय. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सष्णच्या देवा सर कळी आनी सर्वंते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समारंभता. जिव्या बावरतान ताचें पुनर्जिवनपण परगटता. तीर बरवशान ताच्या महिमेवंत येण्या कत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सकाळी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे उंच गीत तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंत सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगात. आपल्या तूं कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासो तूं समर्पूंची. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात. बावर्त सो गोट परगटुया जिसू मेलो जिसू जीवन साला जिसू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मा वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगेवन जुजे भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सष्णाच्या सष्णा. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो तोग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक शिकता तशें आमची नवदकां मागोस आनी आमकां ताळींत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. कित्याक सडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र साबेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोग असो एकवट असो गुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा आमची काकूट कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा आमची काकूट कर. देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटा
आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती शेवतल्यांक साश्णीक जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या सरसिलो वेगळो सरोंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. मोगाचेनो हो जावन आसा जेसू. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. 예수의 걸산 오차 다도스 कर्माका जेवणा तुझ्या जीव हावे संसार माया मोका कृपा मागता ओर अत्रेका. Engkau somya sespata वाढदिवसान असताना कष्टाता अंतरा हांव सोम्या सस्पता वाढदिवसान असताना कष्टाता प्रकाश तू सोतर दे पाक हात कसो आकाश Jesus kalsan ocha Dados कर्माका जेवणा तुझ्या जीव आवे संसार माया ओका कृपा मागता ओर अत्रेका. विश्मोसोर मुंशा काळसान बोला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या विश्मोसोर मुंशा काळसान बोला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या शांतीच्या कुंवारा आयक प्रार्थना Demakhati atmikana Ichisoye Kalsan ocha Dados कर्माका जेवणा तुझ्या जीव आवे संसार माया मोका कृपा मागता ओर अत्रेका. राकोणासा हांव तुका मेळूं तुजे बराबर जेवणाक बसूं राकोणासा हांव तुका मेळूं तुजे बराबर जेवणाक बसूं
सगीसो तो जीव दिवसो सरकाराच्या वाटाकोसो चीस ये काळसान ओच्या आदस कर म्हाका जीवनान तुच्या जिये हांवें संवसार माया उरपा मागता और अथ्रेकान चीस ये काळसान ओच्या दादस कर म्हाका जीवनान तुच्या जिये हांवें संवसार माया उरपा मागता प्रार्थुया. महिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन ताच्या देवसायमांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसनयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुपकार. आनाची वात काणगोवची रिटा डिमेल्लो उद्यावार आनी एडवर्ड प्रवीण डिसोजा बारकोड. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवंकारी भोव बगेवन त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तो आनिकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. ये दुखेस तांचे भोव मोगाळी माय तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेंत तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या परिमीत काकुळटीचेर पातयोवन आनी आमी मागल्लें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेंत म्हजे पासत विनंती कर. देवाची बागेवन खुशी वायट जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका आदी गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या पर्याय आसात. बरी भलायकी मेळोवंक मोतीक समाधान लाबोवंक सर्जरी बऱ्यान जावंक बऱ्या मेडिकल कॉलेजीन सीट मेळोवंक पांयांच्या शिरेन जाल्लो गाय गूण जावंक बेंगळूर बरें काम मेळोवंक आमाल पियोणें सोडूंक राग द्वेश लढाय झगडें पयस करूंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक थायरॉयड गूण जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक अक्रिस्तांव चलयेची इश्टगा सोडूंक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक बरी सैरीक मेळोवंक टेन्शन पयस जावंक परगांवांची विजा मेळोवंक कामाच्या जाग्यार भद्रती मेळोवंक भावा भयणींनी मोगान जियोंक लंडनान शिकपाक सीट मेळोवंक विजा वेग्गी मेळोवंक बँकान दवरलें भांगार वेग्गी सोडून हाडूंक लाखांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक वायट सकत पयस वचोंक
आमाल पियोणें सोडूंक पेंटाचें दूख फाट दूख गूण जावंक लिव्हराचे समस्ये गूण जावंक आस्थमा गूण जावंक इन्फेक्शन गूण जावंक मोतींतलो दुबाव पयस वचोंक कावजणी बिरांत गूण जावंक इस्रायल विजा मेळोवंक बोटीचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक कुटुंबांत शांती समाधान लाभोवंक हाती धरिल्लें काम बऱ्यान जावंक गांठीची दूख गूण जावंक स्वंत घर फावो जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक जाग्याचें रजिस्ट्रेशन बेगीन जावंक भुरग्यांचें देणें लाभोवंक पाठीच्या कण्याची दूख स्पॉन्डिलायटीस गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक भुरग्यांचें उलोवणें सुडाल जावंक ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कथावेन काळजान पेटयल्या सैमावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परत करून मागतां हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो भगेन मरिये देवाची माई, माई आम्हा खातीर विनंती कर. आता आमी आमच्या मनसुडी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर. आता आमी आमच्या मनसुडी आमेन. नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर. आता आमी आमच्या मनसुडी आमेन. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटिल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी रस्ता सगाळी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशीन पावथी सोमी तुमच्या सोवे आसूं आनी तुमचे सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुज्या मीत नातलेल्या दायळाय लागी आमी मागतां दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं मिरमत पावये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दी जो जियेताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखोवंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन.
पवित्रात्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठा हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए, मेरे तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मोगाल पुता सोवे अंकुर मरी आशीर्वाद आमका जाबो पवित्र कालसा आमा सर्वांग दी तुझे आशीर्वाद।
भलायकेचे माये अवसतिनादिक दर्या शुक्रा अवसतिनादिक तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो अमबसत विनतिकरा भाग्यवंत तुमचे कृपेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.